नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सेजा मिनाचे ट्रिपीचे बिलांचो स्टेटमेंट दिय मेरेन येरादारी बंद। मायनिंग बंद पडल्यार चलता। पावणी वेल्यानी नवे मिनाच्योय ट्रिपी मारचे ना। ट्रकवाल्यांची बसका। चाळीसय मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाची काँग्रेसीची तयारी। कोणाचोच युतीचो प्रस्ताव ना। दिग्विजय सिंगाचे विधान। गोवा फॉरवर्ड वांगडा नाका म्हणटा फातोडा काँग्रेस। कृषी मेळावे घेतले म्हूण शेतकाराचे कांयच जावचे ना। 70 मेळाव्यांत राणीन उजरायलो सरकाराक। खेत्यांनी फोडिल्ली आडसरां घेवन शेतकार पावले मेळाव्यांत। मडकय नवदुर्गेची मूर्ती बदलूंक लोकांचो विरोध। समिती म्हणटा 2 फावट मूर्ती बदलल्या, ही चौथी। एकठांय प्रसाद घेवपाची तयारी। सरकारी पावड्यार मध्यस्थीचे यत्न। आणि पीडब्ल्यूडी कामगारांचो पणजे मोर्चा कायम करचे म्हूण कामगार रस्त्यार। वॅकन्सी जाता तशें जातलो विचार। मुख्यमंत्र्याचें उतर। खबर विस्तारान। सेजा मिनाचे ट्रिपीचे बिलांचो स्टेटमेंट दिना तो मेरेन येरादारी बंद दवरपाचें ट्रकवाल्यांनी थारायलां। ट्रकवाल्याची उसगांव मिटींग जाली। कंपनीन खंय ट्रिपीक कशाय कसो रेट लायला। ट्रकवाले ब्रेस्तारच्यान पावणे वेल्या आनी नवे मिनाच्योय ट्रिपी मारचे ना। नवे मिनाचे ट्रिपीक ट्रकवाले किलोमिटराक टनाक 11 रुपये 27 पैसे मागतात। पावणे वेल्या मिनाक सेजा ट्रिपीक 8.5 रुपये दिता। हे आमदाराचे मंत्र्याचे पोट भरूंक आनी ह्या वेदांताक पयसो इंग्लंडाक व्हरच्याक हे मायनिंग आमी चालू दवरूंक जायना। आमी स्वता जावन बंद करूया। जो पर्यंत आमी केल्ल्या कामाचो हिशोब आमकां मेळना तो पर्यंत हे आमी काम बंद दवरची गरज आसा। हे ती सगळ्यांनी नोंद म्हाज्या भावांनी घेवची। कित्याक हे तुमीच त्रासान पडटल्यात। काम करून तुमी त्रासान पडटल्यात तेन्ना तुमची फाल्यां जर तुमचे कडेन येयलो कोणूय येयलो जाल्यार ताका पयलीं सांग, पयलींचो स्टेटमेंट पयलीं दी, मागीर आमी गाडयो चलयता म्हणून। सेजाक ट्रकवाल्यांचो रेट परवडना। मात पुलीस बंदोबस्ता खातीर पैसे मोडपाक खंय कंपनी तयार। ब्रेस्तारच्यान खंय येरादारी बंद करतले। जावनी कंपनी बंद 3 वर्सां आमची कोणी काळजी करूंक ना। 3 वर्सां कशे तरी आमी काडले। हे आनीक 3 महिने 2 महिने काडुया। तांकां दाखोवन दिवया ट्रक मालक कितले आसा ते। 8.5 रुपयांनी मान्य आसा ना। सगळे आमी बंद दवरतले फाल्याच्यान। फ्रेश ओवर असो, ई ऑक्शन असो, सगळे बंद दवरपाचे फाल्याच्यान। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाची काँग्रेसीची तयारी चल्ल्या। सध्या कोणाचोच युतीचो प्रस्ताव ना। हे गोंयचे काँग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंगाचे विधान। गोवा फॉरवर्ड वांगडा युती कशीच नाका अशी भूमिका काँग्रेसीच्या फातोड्डे ब्लॉकान घेतल्या। मडगांव दिग्विजय सिंग काँग्रेस फुडारी आणि कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो। As of now, it is all 40. Yes. Well, at the moment, there is no proposal as such before the Congress party of any alliance of any political party. Very strong oppose to get aligned with Vijay Sardesai's. Well, it's not a case of individuals. It is a case of a political party. It is they are forming the political parties. Well, let us see. So will you align with that party? Well, the question is, offer has to come from somewhere. If it's come, then what? Then the Congress party will take a view. But at the moment, neither there is an offer nor there is a proposal. We are now facing elections in next 1 year. We are preparing our party, and the selection process of the candidates will be initiated from the block level. So I am meeting all the block Congress committees of North and South Goa in the next 2 days, today and tomorrow, and our selection of candidate process will start. At the same time, we are preparing a charge sheet against the present BJP government. Not only not fulfill the election promises, but which had promised taking action against the casinos, is going back on their word and is hand in glove with the casino owners. Let me make it very clear that in Goa, the urban local body elections are not fought on party lines. Okay. Number 1. Number 2,
Yes, the PCC has asked Mr. Pannurang Parkikar to select candidates who have been with the Congress party, and our panel is certainly contesting. चार वर्सांनी कृषी मेळावे घेतले म्हूण शेतकारांचे कांयच जावचें ना. काँग्रेसीच्या वेळार शेतकारांचे प्रस्न सोडोवंक पंच सरपंचांची बसका जाताल्यो. फाटलीं 4 वर्सां एकदांय जाल्ली ना म्हूण प्रतापसिंह राणे उलयलो. पिसुल्ले 70 शेतकी खात्याच्या कृषी मेळाव्यांत राणे उलयतालो. तवडकार घेत म्हूण शेतकार दिपाजी राणे खेत्यांनी काबार केल्ली साकभर आडसरां घेवन मेळाव्याक पावलो. सरकारान आता एक हो कृषी मेळावो म्हणून घेतला. हांगा ब्लॉक डेव्हलपमेंट हजर आहा. कितके ब्लॉकाच्यो मिटिंगी जाल्यो आमच्या वाळपय. म्हाका दिसना एकूय जाल्ली आहा. कित्याक हांव आमदार हजर आसूंक जाय थंय, खासदार हजर आसूंक जाय उत्तरेचो. तुमकां आठवण आसतली 3-4 म्हयन्यांनी आमी अश्यो मिटिंगी घेताले सगळ्या सरपंचांक, इतर सगळे जे वेगवेगळे अधिकारी आनी तांकां आपण हाडून विचारताले. आज कितें जालां, 4 वर्सांनी आपयली. पूण तूं सांगपाचें जाल्यार ही जी पद्दत आसली 3-3, 4-4 म्हयन्यांनी मेळपाची ती बंद जाली. विधानसभा येता तेन्ना सांगूंक जाय. हांवें नोटिफिकेशनां काडून दवरली गेल्या वर्सा की ह्या रानटी जनावरांचो उपद्रव सध्या उपद्रवी रानवटी जनावरांचो विषय गोंयभर गाजता. माकड, खेती, रानदुकर शेता भाटांनी पिकावळ काबार करतात. शेतकार दिपाजी राणे खेत्यांनी फोडिल्ली साकभर आडसरां कृषी मंत्र्याक दाखोवंक घेवन आयिल्लो. आमच्या थंय इतके माकड ढेव्या तोंडाचे ते माकड आहा पळय ते भरपूर जाल्या आणि ते थंय कोणाची माड दवरिना. बाकीची काजी, आंबे असले पणस सुद्दां लागले आतां ते कांयच दवरिना ते. आणि अशेंच करता की आतां हे नाल हांगा हाडून दाखयल्या ते जे नाल आसा ते आत्तां जाल्ले आसा आणि ते जाल्ले निकते सुरू जाल्ले नाल ते काडून खाता आणि त्या माडांक परत कांयच माड लागना. सरकार कितें करता, त्या जर तुमकां लुकसाण केल्या जाल्यार आपूण नुकसान भरपाई दिता म्हणटा. पण ती एकदां नुकसान भरपाई दिली जाल्यार काय उपयोग जायना शेतकऱ्याचो, कित्याक तर ते माड फुडें लागत ना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आणि देवेंद्र गावकार. घेऊ एक विराम.